16 जानेराक सांकवाळचे सेंट जोसेफ वाजाचे फेस्त नवे सुवातेर ओल्ड चर्ची कडेन जातले। फेस्ताची सुवात बदलता म्हूण सांकवाळचे लोक आर्च बिशपाक मेळून आयले। लोकांनी जाय जाल्यार वर्साचे सुवातेर झाडां मारून सुवात नितळ करपाची सुद्दां तयारी दाखयली। मात आर्च बिशपान फेस्त नवे सुवातेर ओल्ड चर्ची कडेनूच जातले म्हूण लोकांक खंय क्लियर केला। People of the village are quite right in demanding that this feast be held here for the simple reason, right from the time Saint Joseph was just a priest, to a venerable, to a blessed, to a saint. This place has accommodated all the people in this for the feast and the novenas. Why change it now? Our question has been always, we can manage. It's a time tested. The police have been looking after and doing a wonderful job. The priests have been doing a wonderful job. Our volunteers, our villagers who have had everything planned and done well. We don't understand when you've taken donations over the years to build up the sanctuary, to build up the church, why you not using what you have built now? आम्ही बिशपा मेळपा गेले तेन्ना बिशपान आमकां सगळे आमी गेले तितल्याकूय आमकां एक तुमगे कितें डिसिजन आहा तें तुमी सांगाय। आमी सगळ्यांक सांगलें आमगे हें फेस्त इतली वर्सां जालीं हें फेस्त आमगे हिंगाच जाता म्हणटा 300 वर्सां जालीं म्हणटा तें फेस्त आमगेलें आमकां हिंगाच करपाक जाय। आनी तुमकां जाय जाल्यार दुसरे खंयच्या एक दीस आहा आनी 5 तारखेर आसा त्या दिसा फेस्त तुमच्यांनी थिंग करूं जाता। बिशप म्हणपा लागलो ना हें डिसिजन तुमगे जायना आमगे फेस्त आमगे ऑलरेडी डिसायड केलां आमी तें थिंगाच कोत्तोले म्हूण ते म्हणपा लागले। मागीर आमी तो म्हणपा लागलो हिंगा लोक जायना हिंगा देवती आहा चडटी आहा थोडे लोक भितर आसता थोडे लोक भायर आसता लोकां सारकी मिस आयको मेळना। तेन्ना आमी तेका सांगलें हिंगा आमगे ऑलरेडी आमी सगळे दोंगर कातरून लोक 10,000 लोक जावपाचो आमी सुवात कोत्ताय आमकां सगळी ऑलरेडी प्लॅन बीन केल्लो आहा। तो म्हणपा ना जायना आमच्यान म्हणपा नेचर आमच्यान झाडां बिडां ते दोंगर कातरपा जायना म्हणटरी आमी तें तुमकां करपा दिनाय। आनी हें म्हणपा लागलें आतां डिओसिजी हातीन आहा तें तुमकां लोकांक कांय लागना ते आतां कितें करपा ते डिओसीज करता म्हणपा लागलो। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार।